आज सगळ्या रिलीजन हेडांची मीटिंग झाली. किती डिसिजन झाले? ही मीटिंग आम्ही फ्रायडेच आपयल्ली सगळ्यांक लेटरां करून की 31 पर्यंत जेन्ना गोवोरमेंटान सगळें बंद दवरलें तेन्ना आमकां दिसली की आमची जबाबदारी जी आमच्या जुरिडिक्शनात जितकी देवळां येता, मशिदी येता, चर्चीस येता, हांकां सगळ्यांक सांगपाक की 31 पर्यंत तुमी सगळीं देवळां बंद दवरा म्हणून. आनी ऑलरेडी नोटीसी पाविल्ल्यो त्या प्रमाणे आज सगळे जाण मिटिंगेक आयले. आनी पळयत जाल्यार चर्चीन तर ऑलरेडी काल आयतारा सगळे चर्ची बंद आशिल्ल्यो. आमच्यो पणजेच्यो आमच्यो गोंयच्यो चर्ची बंद आशिल्ल्यो. देवळांय बंद आशिल्लीं. आज म्हालक्ष्मी देवूळ जे गर्दी जाता आमच्या चित्रांतलें दत्त महाराज देवूळ जावं अशीं मारुतीचें देवूळ ज्या जाग्यार पब्लीक चड येता हेजेर त्या देवळांनी ऑलरेडी डिसिजनां घेतल्या. थोड्यांनी घेवना तांकां सांगलें आमी ते तयार जाल्या. ते फक्त पुजा करतले भटजी येवन आनी देवळाक लॉक करतले. चर्चीनी हें केलां. आमचे मशिदीचे भाटल्यातली मशीद आयल्या. आनी काल थंय तेंच्यांनी काल हें जावच्या पयलीं कर्फ्यू सोंपच्या पयलीं णवांक टायम आसलो त्या पयलीं थंय जमले लोक प्रेयर करपाक तेंचे नमाज पडपाक. आनी सातिनेच जी आमची जागा आसा जी मुसळणी म्हणटा आमी थंय मशीद हो स्टेटस नासतना सुद्दां जो बाबुनी शेख बाबुनी म्हणून आसा तेणें काल 200-300 ते लोकांक घेवन थंय काल नमाज हें केलें. पूण हें जावंक जायनासलें. एक वायट गोश्ट घडली आनी बाबुनी शेखाक कमिशनरान शेनवाराक आफोवन सांगलेलें की हें अशें जावंक उपकारना. 31 तुमी सारकें स्ट्रीक पाळूंक जाय म्हणून. हें आमी जर स्टँड घेता हें लोकां खातीर घेता आमी हें पब्लिका खातीर घेता. गोवोरमेंटान जे आज प्रायम मिनिस्टरान तो स्टँड घेतला हो कोरोना व्हायरस हो लोकांक स्प्रेड जावचो न्ही. हे आज जर आमी प्रिकॉशन घेत जाल्यार फुडें आमी लायफ जगतले. आनी जर आज जर आमी कितें जालें जाल्यार मागीर कपलार हात मारून कांय फायदो ना. ह्या खातीर खरेंच आमी आमच्या सीएमाच्या हात आमच्या हेल्थ मिनिस्टराच्या हात आमच्या प्रायमच्या हात आमी स्ट्रॉंग करूंक जाय. आमी सगळ्यांनी आमची जबाबदारी एकठांय अशी जावन हें करूंक जाय. ह्या खातीर ती मिटींग आपयल्ली. सगळे देवळाची कमिटी एग्री जाल्या, चर्चीस एग्री जाल्या, भाटल्याची मशिदी एग्री जाल्या की हो वीक फूल तेंचे शटडावन आसतले. भायर ती नोटीस मारतले फ्रायडे तेंचे नमाज सुद्दां करचे ना म्हणून. म्हाजी तुमच्या थंय मॅसेज बाकीच्या मशिदींकूय की तेंच्यांनी हो फूल वीक बंद दवरचें मशीद. तेंचो मॉलान आसा तेंच्यानी प्रेयर थंय करून मशिदीक लॉक मारून आनी कोणाक प्रेयर करूंक जाय. सगळ्या धर्माचें म्हाका विनंती. घरान रावन तेंच्या देवाक पांय पडचें, घरान रावन तेंच्यांनी नमाज पडचें, घरान रावन तेंच्यांनी प्रेयर करचें. ही म्हाजी मॅसेज तांकां हो वीक 31 पर्यंत जावन सिच्युएशन तो पर्यंत कळटलें. कित्याक आमी थर्ड स्टेजीन आसा, डेंजर झोनान आसा. हो डेंजर झोन जर बरे भशेन गेलो कोणाक कांय जायनासतना जाल्यार आमी फुडें साल्वार जातले. ह्या इम्पॉर्टंट हेच्या खातीर आज मिटींग आपयल्ली. सगळे जाण एग्री जाल्या. आनी बाबुनीक आतां आमी स्ट्रॉंग मॅसेज दिवंक सोदता. जर तो पर आमी पुलिशे कडेन मागला की पुलीस दवरचे तो आयकना. शेनवारा सांगून सुद्दां तेणें आयकूना. 200-300 क्रावड तेणें एकठांय केलो जाल्यार तुजो आमचो हेतू सफल जायना. कोणाक कितें जाता कांय कळना. आज एक मॅसेज येता कोण भायरसान येता तो गोंयच्यान गेलो पणजेच्यान गेला म्हणून खंय कितें जातलें आमी कांय कळना. म्हणून आज आमी तुमच्या मार्फत सगळ्यांक मॅसेज दिता की हो आठवडो सगळ्यांनी आपलें हें सगळें बंद दवरचें म्हणून.